देवान सोबी संसार रचून मनशाच्या हातान तो दिलोलो सगळे मेकलेपण मनशाक दिवोन मनशाक खुशालकायेन बोलवलो मनीस वायट जिवीत तेंची येवून देवा सोडलो पयस वचूंक लागलो संवसारांत वायट येता तें पळोवन देवाक गुन्यांवकारी कोयतो केलो पातकांतली आमकां सोडून जेजून आपलें रोगोत वारुयलें उर्साचेर मरून जेजून आमकां एक नवें जिवीत दिलें तोरूय देवाक फाटीं घालून मनीस गिन्यान चलयता आपलें मनशाच्या वटपणाक लागोन कोरोना संवसारांत तें आयलें संवसारांत तें येवून मनशाक सारकें लिसांव शिकयलें कसली शक्ती आपल्याक सोड जायना हें ताणें संवसाराक दाखयली गिरेस्त गरीब ताणी पळोवंक ना सगळ्याच्या कोडींक भितर रिगले मनशाच्या आयज पातकाकूच लागोन व्हडव्हड्याचे मरण फावत जालें आयज फकत कोरोनाक लागोन जिवीत बदल्लां मनशाचें आदी देवा कोणूच मान दिनासलो व्हडपण दाखय आपल्याचें जिवीतांत भिरांती रिगोन मनीस जिबेक नांव घेता देवाचें फामिलीक सांगाताक राबोन भावार्थान मागणें करता तें सारचें आयज कोरोनाक लागोन हो संवसार उज्याच्या दोगांय पयतोल आसता संवसाराचो लोक कश्टता तो पळोवन देंवचार काळजासान खुशाल जाता देवाची कसली चुकती नासतना घरचे भायर आमी देवाक तो शेणटा देव आमकां केन्नाच तो सांडिना वायट वेळार आमचे सोबे तो आसता आमच्या जिवितांत वायट येता ते बऱ्याक येता जाणा जावया देवाक गुन्यांवकारी करचे बदले आमचें जिवीत नसोऱ्या देवान घडलोलो हो संवसार देवूच काबार कोतलो मनान दवरया हे नुस्ते पिडेंतली आमकां सोडून देवा लागीं आमी मागुया आयज पासून आमी जिवी आसा त्या पासो देवाक अर्गां दिवया